दिव्यवाणी 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 देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तां दिव्यवाणी लायव्ह ह्या यूट्यूब कार्यक्रमा मुखांतर दैवीक लोरेत्री मंदिरांत जावचें बोपोई सक्रामेंतचें आराधन तुमच्या घरांनी तुमी आसच्या जाग्यार पावता आनी तुमी दैवीक लोरेत्री मंदिराक येवन पावतात. बोपोई सक्रामेंताच्या आराधना वरवीं मेळची विशेष कृपा तुमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत, तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या व्यापार वहिवाटांत, तुमच्या वावरांत, तुमच्या शेता भाटांनी, तुमच्या मोगाच्या हर एकल्यांत ते सगळ्या संवसारार वाळोवन दी आनी भरपूर आशिर्वादां तुमकां फावो जावं दी म्हूण मागता. आमी सांगाता मेळोन हें आराधन सुरू करता आसतना दैवीक गायनां कोंकणी भक्ती गितां ह्या बुकांतले गीत नंबर K11 आमी काडया. K11 पेज नंबर 153 153 पान नंबर. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन देव तूं आमचो भोव दयाळ सरपण करता नमस्कार. ह्या गिता द्वारे जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन देव तूं आमचो बोधया सरपण करता नमस्कार देव तो आमचो बोधया सरपण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू राया मोगळिस्ता करता स्तुती आराधन जेजू राया मोगळिस्ता करता स्तुती आराधन जीवनासाय आमच्या काळजांत सरपण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजांत सरपण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. त्रिएक देवाच्या आराधनांत आमी वाडावळ जोडची. Let us progress in the worship of the Holy Trine God. Let us first worship the Heavenly Father. Then we worship our Lord Jesus Christ. And now let us worship God the Holy Spirit. देवा पवित्र आत्म्याच्या आराधना आमी करया. पवित्र आत्म्या पराक्लिता करता स्तुती आराधन आत्म्यांत रावताय कृपेन भरताय सरपण करता नमस्कार. पवित्र आत्म्या पराक्लिता करता स्तुती
ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಭಿಸಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हे या तुम्ही कष्ट तेल्यानो आणि वाजन व्हावे तेल्यानो आणि हांव तुमकां विशेव दितालो. हे या तुम्ही कष्ट तेल्यानो आणि वाजन व्हावे तेल्यानो हांव तुमकां विशेव दितालो. देवच ह्या संवसारी आयलो मनीस जावन आणि समियान जेजू क्रिस्त थंय ह्या संवसारांत जियेलो. सर्गा संवसाराचो रचणार, सर्गा संवसाराचो सांभाळणार, सर्गा संवसाराच्या सर शक्तींचो नियंत्रण करतलो. सर पदवेदार, सर शक्तिवंत, सर बळवंत, सर्वव्यापी, सर आठापणसो मनीस जालो, रगत आनी मांस जालो, मरियमाच्या गर्भांत ह्या संवसारांत जियेलो. आनी ह्या संवसारांत आसतना ताणें सकड मनशांची ताणें तपासणी केली, परिक्षा केली आनी जाणा जालो मनीस ह्या संवसारांत वाजान ववेता, कश्ट जाता. देवान ताका विशेव दिल्लो, आपल्या जिवाचो स्वास ताचे थंय फुंकून. देवाच्या एकवटांत आसल्या वेळार शांती, समाधान, दादोसकाय, संतोष, तृप्ती, सर्गींचें दर्शन, सर्गींचे रस दिश्ट. पूण देवात पयली दिश्ट काडिल्ल्या वेळार मनशाक येता वजन, वत्तड, कामाच्या जाग्यार वत्तड, पयशे जाय जाय म्हणल्यार वत्तड. ते वजना वरवीं येता वत्तड. बेगीनच परिक्षेनी बरे मार्क्स काडी जाय, बेगीनच पास जाय जाय, बेगीनच फुडार जोडी जाय, सकड़ा मानवालो जाय जाय, वत्तड. चोरयां काम करी जाय, कोणा कळनातल्या बरी मजा बघा जाय म्हणल्यार वत्तड, वजन आंगार येता. लिपोवन दवरचे तसले काळोखाच्या संगती वरवीं आमचे ते वजन, वत्तड हाडटा. ग्रेस्त जाय जाय म्हणल्यार आशा, वत्तड हाडता. वायटाचे सवयो, पातकाची सवय वत्तड हाडता, वजन डिप्रेशनाक व्हरता, मानसीक वत्तड येता. शिरांची अस्कत काय जाता, राती न्हीद पडना, अशांती बघता, राग येता, कंट्रोल करूंक जायना, कितें उलयता म्हण कळना, दुख येता. दुख येता खूब आयलां एकामेकाक, आवय बापाय भुरग्यांक, भुरगीं आवय बापायक, वडिलांक, टिचरांक, मास्टरांक, मॅनेजरांक, कंपनीक, आतांचा क्लासल्यान सगळ्यांक दुखयता. कित्याक आमचेर येता वत्तड आनी जेजू दिता विशेव. ह्या संवसारांत आमकां मेळटा स्ट्रेस एंड जीसस गिव्स अस रेस्ट. Come to me all you labor and heavily laden and I will give you rest. The Lord gives you rest. Come to him, come to him, come to him, come to him. Forget everything else in the world and come to him, for you are created for him alone. ताजेच खातीर देवान तुका रचला, ताचे तें एकवटच्या खातीर. सगळो संवसार विसर, तुजी खंत बेजाराय सगळी ताच्या पांयां तळा समर्पण दी. तो तुज्या विशयान जतन घेता. तर म्हाका जेन्ना थोडो वेळ ह्या पपई सक्रामेंता समोर सगळ्या संवसारा विसरून ताजी स्तुती गावया, ताजी आराधना करया, ताजी महिमा गावया. तेन्ना म्हाका जेन्ना हांगासर आंजबडी हजार आसात म्हणलो अनुभव आमकां जातलो. मोरी माय हांगासर हजार आसा, सर्गीचो सगळो दळबार हांगासर हजार आसा, जेजू थंय सांतिसीम त्रिंदाद हजार आसा. सर येया, सर मेळोवया, सांगाता मेळोवन समियाची स्तुती गावया. तुमच्या गंधराच्या बुकांत आसा H33. प्लीज टेक हिम नंबर H33, H33, 30 आणि 3, पान नंबर 89, पेज नंबर 89. येया, सोर मेळोया, एक गाव
एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव. ये सूर मेळूया, एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव. ये सूर मेळूया, एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव. सोबीत नाव, पवित नाव, जेजू ते तुझे नाव. सोबीत नाव, पवित नाव, जेजू ते तुझे नाव. सोबीत नाव, पवित नाव, जेजू ते तुझे नाव. ये सर्व मेळूया, एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव. ये सर्व मेळूया, एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव. जेजूच्या मधुर नावाक स्तुती करूया. जीसस, Jehoshua, Yeshu, Jehovah is my salvation. Kazanza, monanza, जेजू ते तुझे नाव. Kazanza, monanza, जेजू ते तुझे नाव. Kazanza, monanza, जेजू ते तुझे नाव. ये सर्व मेळूया, एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव. जेजू सगळ्यांनी त्याने गेलो, हारी हारीनी लोकांनी तसो पाटलो गेलो. थोडा संतोष आंदानी बोब मारली. जीसस, यहोशुआ, येशुए, येशू, ओ गॉड यू आर माय सॅल्वेशन. जेजू देवा तान आयिल्लें साल्वसांव तूं म्हूण तस तांकां बरी भलायकी लाभली, सुटका सोडवून लाभली, सर्गीचे आशिर्वाद तांणी जोडली. आज तुंय देवाचे आशिर्वाद जोडताय. जेजू गोलोमार काळजांत ताण म्हण जेजू तूं म्हजें साल्वसांव, जेजू तूं म्हजी बरी भलायकी, जेजू तूं म्हजे आशिर्वाद, जेजू तूं म्हजो फुडार, जेजू तूं म्हजो संतोष. सुखान जावं दुखान जावं उबारता हांव तुजें नांव. सुखान जावं दुखान जावं उबारता हांव तुजें नांव. सुखान जावं दुखान जावं उबारता जेजू तुजें नांव. ये असर मेळूया, एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव,
मधुना जेजूचे मधुना जेजूचे मधुना हरि एका विश्वासा उद्गारता हम तुझे नाम हरि एका विश्वासा उद्गारता हम तुझे नाम हरि एका विश्वासा उद्गारता जेजू तुझे नाम ये असर मेळोया ये जाऊन गाऊया जेजूचे मधुना जेजूचे मधुना जेजूचे मधुना जेजूचे मधुना सगळ्यांनी गावन गाजून दी तुझे नाव सगळ्यांनी गावन गाजून दी तुझे नाव सगळ्यांनी गावन गाजून दी जेजू तुझे नाव ये असर मेळोया जाऊन गाऊया जेजूचे मधुना जेजूचे मधुना जेजूचे मधुना जेजूचे मधुना जेजूचे मधुना जेजूचे मधुना हरी एक दंड हरी एक वेबदेपण खोटेपण व्यभिचार अनिष्कळपण बोलतेपण सगळे पयस कर जेजू 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 तुझी दया दाखय हालेलुया 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 Oswald, you are being healed at this very moment. तुका Ozzy म्हणून आपयतात. Jesus is healing you. Yes, you are healed. तू बरो जालोय, तू गुण जालोय. Farrell, तुझे नाव Farrell. Jesus is blessing you at this very moment. Francis, you are called Frankie. Pancha, the Lord is healing you, blessing you, setting you free, blessing you according to your heart's desires. Wherever you are, all over the world. Yes, you are reinstalled in your job, reinstated to your job.
ते होगडायलेलें काम तुका परतून मेळटा, ते होगडायलेले पयशे परतून तुका मेळटले. पंचा पंचा तुजेर देव आशिर्वाद घालना आसा. सेलीन म्हणल्यार स्त्रियेचे देजो आशिर्वाद घालना आसा. सेलीन सेलीन तुजे दुकान देव पुसून काडना आसा. सेलीन तुजे कश्टांचे दुखांचे दीस जाले आनी मुखार देवाचो परजळ तुजेर फांकोन आसा. देव तुजेर फांकोन आसा. लुकास लुकास आनी सिल्विया, लुकास आनी सिल्विया तुमचे कासारे जिवीत नंदन जाता. गो बायलां तुमी सेल्वे म्हणल्यार लुकास म्हणल्यार पती आसा. गो बायलांचेर देव आशिर्वाद घालना आसा. लिली लिली आनी आल्फ्रेड देवाचे आशिर्वाद बेसांव तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर. सैतानाचे खोटेपणाचे सगळें सावडी तुमकां सोडून येता. तुमचे पातक रडोन जिणी बदलीत आसतना देवाचे आशिर्वाद बेसांव तुजेर आसा. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. David and Thomas, you are blessed. David and Thomas. Pramila. Pramila. And Elisha, you are blessed. श्रीनिधी श्रीनिधी म्हणले मागोन आसा. श्रीनिधी तुजे देवाचे आशिर्वाद आसा. केदे मरते भाग मोगाच्या नांव समयाच्या पांयां तळांचो वेळ करसूचो. सर्वेस्पराच्या आंगणांत थोडेच वेळ घडयो करसूच्यो. हेरांकडे 1000 वर्सां करसूच्या की कितल्या की अपुर्बेचें वर्तें जावन आसा. कित्याक मोगाच्यान आमी जाणाव समया जेजूच्या नांवांतय आसा आमकां हरी एक सर्गींची क्रेस्तकाय. पवित्र पुस्तकान सर्वेस्पर देव मोइशेक दिश्टी पडलो जळत्या बोल्यान. म्हळ्यार देवान मोइशे कळीत केलें की देव म्हळ्यार उजवाड, देव म्हळ्यार जळतें बोलें म्हणजे जळटा. देवाक मोगाच्यान आसा तसो पळोवंक साध्य. कित्याक तो अघम उजवाडांत परजळांत तो जियेता. खंयच्याय मनशान आपल्याच सक्तेन देवाक पळोवंक असाध्य. देवानच ताकाच आमकां उगडापें गरजेचें. देव आपणाच्या अस्तित्वाचो एक ल्हानसो वांटो, एक ल्हानशें एक किठाळ तो आमकां उगडापें करता. जळत्या बोल्यातय ताच्या अस्तित्वाचें एक ल्हानशें किठाळ देवान मोइशेक उगडापें केलें. कित्याक मोइशेचें काळीज देवाच्या मोगान जळोंक लागलें त्या होरेब पर्वताचेर चडटा आसतना. वय ताच्या जिवितांत तो बोकऱ्यांक सोरयतालो. फारावाच्या रावळ्यारान जल्मलो तो एक रायकुंवर जावन बरें शिकाप जोडून बरें खाण खावन बरी वस्त्रां न्हेसोन सर सवलात्यांनी व्हड जाल्लो तो. ताच्या तरणाट्या प्रायर व्हड एक सूख तो करता, एक खून तो करता. इजिप्तकाराची गांव सोडून धांवासय पडटा तो. ही बिकम्स ए फ्युजिटिव्ह रनिंग अवे फ्रॉम द लॉ. आनी थंयसर जिविताच्या थोड्या कश्ट संकश्टांनी सांपडून जेत्रोच्या धुवे लागीं झेफोरा लागीं खाजर जायचें पडटा. आनी थंयसर ताका भुरगे जातात. चरके भुरगे ताका जल्मातात. पूण बायले सांगता भुरग्यांक सांगता ताका वेळ करसूंक जायना. दिसपडतो ग्रास जोडच्या खातीर बोकऱ्यां सोरोन राणां मोल्यांनी कुड्या दोंगरांनी त्या मरुभुमींत रेवाळ सुवातेर तांणी भोंवचें पडटा. थोडे पटीन खावंक जेवंक ना, रावंक सारकी सुवात ना, न्हिदोंक एक बरी मांद्री सयत ना. असल्या कश्ट संकश्टांनी निराश जावन ते देस्पर जावन आसलो. ताचेर आसलो तो वत्तड, ताचेर आसलें तें वजन ताका निराश करता, ते देस्पर करता. तरी मोगाच्या न्हू देवाची मांडवळ तो हरेब पर्वताचेर सोडाशें. हरेब पर्वत सोडचें मोगाचें न्हू म्हणजे आमच्या जिवितांत देवाच्या सज्ञेर आमी आसचें. सगळ्या तुज्या काळजांत तूं देवाक सोदताय तो तुका मेळटलो, तुका लागींच आसा म्हणलो अनुभव तुका जातालो म्हणटा एरेमिया प्रवादीचो बूक 20 आनी 9 स्वर 12वी 13वी बोळ. त्याच प्रकार मोगाचें न्हू देवाक सोदूंक मोइशे हरेब पर्वत सोडलोच. थंयसर ताका दिसता जळतें बोलें. देवाचें काळीज मनशाच्या मोगान जळोन आसचें. दर्शन आनी त्या दर्शनांत मोइशेक बगलें ताचेंच काळीज देवाच्या मोगान जळटा. तांची दोगांयची काळजां एक जाता आसतना मोगाचें न्हू देवाचें आनी मोइशेचें. देव मोइशे लागीं उलोवन म्हणटा हांवूच तो, तो आसलो, तो आसा आनी सासनाक दिवो. याह्वे द लॉर्ड गॉड, द लिव्हिंग गॉड. ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವವನು ನಾನೇ ಸಸ್ನಾಕ ಜೀವಂಸೋ ದೇವ್ ಹಾಂಸು आल्फा आनी ओमेगा. जिविताचो आरंभ हांव, जिविताचो शेवट हांव, सगळें म्हजें थंय हांव आटापून आसा. मोगाच्यान बोपय सक्रांतीचें आराधन करता आसतना हांव आनी तूं आमकांच विसरून देवा थंय मोगाच्यान एक जाल्ल्या वेळार आमचें नीज अस्तित्व आमी जाणा जाता. देवा थंयच आमी आसा, देवा थंयच आमी आसा. आमचें अस्तित्व आमी जोडून आसा मात न्ही देवा भितरच आमी मोगाच्यान भोंवता.
आनी जियोन आसा हांव. सांग पावलो आमकां तें विवर्शिता आपोस्त्या कृत्या बुकान 17व्या वसरांत 20 आनी 6 वळीर देवा सवय आमी आसा, देवा थंय आमी आसा, देवा भितर आमी आसा. देवा भायर आमी कितेंच न्ही मोगाचें ना. देवा भायर आमी येवंक प्रयत्न करचे हे व्यर्थ जावन आसा. देवा थंय आमी आसा. आमची दिश्ट बोपय सक्रामेंताचेर आमी गंजोवया. परतून परतून दोळे धांपून आमी नियाळ करया. देव म्हळ्यार आल्फा आनी ओमेगा, आमच्या जिविताचो आरंभ आनी आमच्या जिविताचो शेवट. देवाक आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक आमकां असाध्य, केवळ ताचो अनुभोग मात्र आमी सोडयेत. तो देव आमकां ताचें दर्शन दिता उजवाडा रुपार. जो आमचें पयलें पत्र 1 वसोर 5 ओळ म्हणटा, देव जावन आसा उजवाड. कसलो उजवाड मोगाचें न्हू? काळजाचो उजवाड, मतीचो उजवाड, जिविताचो उजवाड. ह्या संवसारांत आसतना आमी पातकांच आसपाता, अंधकारांच आसपाता. देवातावन पयशे केल्ल्या तितलें, देवाचे उपादेश आमी मोडलेल्या तितलें, आमच्या सुस्वार्थाक रक्तमासाच्या वंदवण्याक वळख जावन राग, मोसोर, हगेन, चित्त, पयशांची आशा, संवसारी आशा आमकां वेडो घालता आसतना मोगाच्यान आमी काळोखांत अंधकारांत जियेता. कित्याक? त्या खातीर देवान आमकां रचूना, देवान आमकां रचला ताचेच वचून. ताच्या उजवाडाक आमी येता आसतना मोगाच्यान देव आपणाकच उगडापें करता. देव मनीस जालो सोम्या जेजू क्रिस्त थंय देखून तो म्हणटा, जो हांच्या वांजेलांत 8व्या वसरांत 12व्या वळीर, हांवूंच संवसाराचो उजवाड. जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो केदींच काळोखांत अंधकारांत सस्पोंसो ना. मोगाचें न्हू? आमच्या जिविताचो अंधकार पयस जायचे जाल्यार आमी केवळ जेजू चरशीं येचय. जेजूच्या नांवांत थंय आसा आमच्या अंधकारांतावन आमकां सुटका, आमच्या काळोखांत थावन मोगाचें न्हू आमकां भायर येवंक एक सुगम वाट, सुरक्षीत वाट, अपुर्बायेची वाट. जेजूच्या उजवाडांत थंय आमी येवया. जेजू तुजो उजवाड फंकय म्हण आमी म्हणया. जेजू जल्मोवच्या वेळार सांजोच्या बापाक देवदूता मुखांतर देवान दिल्लो संदेश, तुवें जल्मोवच्या भुरग्याक नांव दिजय जेजू, जिजस. तो शब्द येता जेहोशुआ म्हणल्या शब्द येता. जेहोशुआ म्हणजे जेहोवा इज माय साल्वेशन. देव म्हजें साल्वासांव. समया जेजू थंय देव म्हजें साल्वासांव करता, म्हजें सोडवण करता, म्हाका सुटका दिता, म्हाका म्हज्या अंधकारांत हांव उजवाडाकून पावयता. तामासोमा ज्योतिर्गमया आमच्या मुनींनी, आमच्या सन्यासिनी, आमच्या आदिमागाच्या भाग्यवंत मनशांनी देवा लागीं मागलें. मोगाच्यान देव समया जेजू थंय खरें करता, नीस करता. तामासोमा ज्योतिर्गमया आमच्या काळोखांत हांव आमकां सुटका दिवचो. आमचो देव सुमी जेजू, जिजस, जेहोवा इज माय साल्वेशन, जिजस इज माय सेवियर. जेजू म्हजी सुटका सोडवण. देव जावन आसा मोगाच्यान सत. जुवांचो वांजेल 3 वसोर 33 वळ म्हणटा, जो कोण भाग्यवंतपणी देवा थंय जियेता तो देव सत म्हण रुजू करता. देव जावन आसा संपूर्ण परिपूर्ण सत. ताचे थंय आसा ताची सावळी सयत ना. आनी समी जेजू म्हणटा, हांवूंच वाट, सत आनी जिवीत. जुवांचो वांजेल 14 वसोर 6 वळ. देवाचें सत समया जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्यान आमकां उगडापें जालां. ताच्या जिवितांत केवळ सत मात्र आसा. ताच्या उतरांनी केवळ सत मात्र आसा. कितेंच आसत ना, फटकीर पडना. देव म्हळ्यार मोग. मोगाच्यान पळयत पुस्तक म्हणटा, आनी जेजू जावन आसा संपूर्ण परिपूर्ण मोग. एका इश्टा पासत आपलो जीव दिवन त्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. जुवांचो वांजेल 15 वसोर 13 वळांनी समी जेजू मोगाच्यान आमच्या पासत जीवच दिता. संपूर्ण तरान मोगाच्यान देवान आपलो मोग जेजूच्या कुर्साच्या मरणांत दाखयलो म्हाका तुका. देव म्हळ्यार मोगाच्यान देवाचो शब्द. देव शब्द, दिव्य वाणी, आदी वाणी, आदी शब्द. दोळ्यां दिसांतलो देव आपणाकच उगडापें करता. ताच्या त्या संदेशांत, ताच्या त्या फुसफुस्यांत, विस्पर ऑफ गॉड. मोगाच्यान देव फुसफुसता सगळ्या प्रकृतीद्वारे, ल्हान भुरग्यांद्वारे, विविध घडितांद्वारे, आकाशा वयल्या नखेत्राद्वारे, ह्या संवसारांत आसच्या सोबीत सुंदर दृश्यांद्वारे देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. आनी ह्या बोबोय सक्रामेंताद्वारे देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. आनी समी जेजू देवाचो शब्द संपूर्ण तरान
सबदस मनीस जालो जो असो वांजेल पयला वसर 16वी वड सबदस मनीस जालो आनी आमच्या मदें दियलो जें कितें देव आमकां संदेश दिवंक आशेता जें कितें देव शिकोण दिवंक आशेता देव लिसांव दिवंक आशेता जें कितें देव आमच्या लागीं पुसपुसोवंक आशेता मोगाचीं उतरां सोमयान जेजू क्रिस्त थंय देव उलयलो देखून मोगाचें नांव सोमयान जेजू क्रिस्त थंय आमकां सर्गुक्त जाता आमची पातकां भोगसतात आमी बापा लागीं राजी जाता आनी सोमयान जेजू क्रिस्ताचे एकवटान जियेल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू सर्गींच्या सर्ग्रेस्त खायेक मोगाचें न्हू हांव आनी तूं वारेस्तार जाता सांत पावल मोगाचें हें समजलो एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या वस्वरांत 3ऱ्या वळीर म्हणटा हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें सोमयान जेजू क्रिस्त थंय सर्गींच्या सर देण्यांनी आमकां क्रिस्त केला तो सोमी जेजू क्रिस्त मोगाचें न्हू वांजेलांत आमकां म्हणटा आब्रामा प्रास पयलें हांव आसा आसलो म्हणना आसा तो सासनाक आसा जिवो ह्या पवित्र सक्रामेंतान उंड्या रुपार तो दिसता तरी मोगाचें न्हू ताचें नीज अस्तित्व आमी जाणा जावया आब्रामा प्रास पयलें तो आसा म्हणजे हर एक मनीस ह्या संवसारांत जीव घेवच्या प्रास पयलींच सोमी जेजू बापाच्या गोपांत आसा आमच्या खातीर तो मनीस जालो खुर्सार तो मेलो मनशाच्या सैमान तो मेलो तरी मोगाचें न्हू देव सैमांत सासनाक आसा तो जिवो आनी त्या सोमया जेजूच्या नांवांतय देखून मोगाचें न्हू सुटका सोडून आसा सोमया जेजूचें नांव काडिल्लेंच मोगाचें न्हू देंवसार धांवतात सैतान धांवता आमच्या पुर्वजांच्या शिरापातावन आमकां सुटका आसा आमच्या तरणाटपणाच्या ल्हानपणाच्या पातकांच्या शिरापातावन बंदडेतावन पातकाच्या शिक्षेतावन आमकां शिक्षा आसा सोमया जेजूच्या नांवांतय हर एका पिडे शिडेतावन आमकां बरी भलायकी आसा संपूर्ण आमी गुण जाता कोणेंय केल्लें माठ मंत्र पितीसपणाची सकत आमकां कितेंच करूं सकना कित्याक पवित्र जेजूच्या नांवाची त्या उज्याची वेंग उज्याचो पागोर मोगाचें आमचें संरक्षण करता देखून सोमया जेजूचें नांव उलो करचें ताचें भजन करचें सोमया जेजूच्या उतरांत जेजूच्या नांवांत रावचें मोगाचें न्हू केदें व्हरतें भाग तर मोगाचें न्हू बोपोय सक्रामेंत जेजूक आमी म्हणया जेजू तुज्या नांवाचेर हांव पातयेनी दवरतां तुज्या नांवाचेर हांव विस्वास दवरतां म्हाका आनी म्हज्या घराण्याक तूं बचाव कर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक बचाव कर आज सगळ्या मनशा कुळा बचाव कर ह्या कोरोना वायरस खरकांतले कोणा खातीर हांव मागोन आसा ह्या घडये तांचेर तुजी दैवीक सकत वाडय ह्या संवसारांत सोमी जेजू जिवन आसतना मोगाचें न्हू थोड्यान ताच्या आंग वस्तूर आपडत आसतना ताची दैवीक सकत तांच्या कुडींत वाळोवन तांची पिडा गुण करूंक लागली जेजू तांव दैवीक सकत वाळोवन देंवसार लागलेल्यांक थंय आसले देंवसार सैतान धांवडाक लागली पांयांत बोळ नासलेल्यांक पांयांचेर उबे रावन बऱ्या भलायकेंत चलोवंक साध्य जालें तोंडे बरें जालें कुर्डे नवी दिश्ट चण घेवंक लागले कान आयकनातल्यांक केप्प्यांक आयकोंक लागलें मोतीची पिडा आसल्यांक बरी भलायकी लाभली कुडीची कसलीच उण आसली ह्या पिडा आसल्यांक बरें जालें देवाचें आशिर्वाद तांकां मेळ्ळें आज ह्या घडये तुकाय जेजूचें आशिर्वाद मेळटलें जेजू तुजें नांव म्हणलें गीत आसा आमच्या कंत्राच्या बुकान P4 हे जेजूचें नांव म्हज्या वंटांचेर जेजू तुजें नांव मेटांचेर जेजू तुजें नांव सकाळीं सांजेर जेजू सदांच म्हजे थंय तुझे नाव म्हज्या वोंटांचेर जेजू तुझे नाव मेटांचेर जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू सदां म्हजें जेजू तुझे नाव म्हज्या वोंटांचेर जेजू तुझे नाव मेटांचेर जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू सदां म्हजें पेज नंबर 194 P4
जेजू तुझे नाव उठां बसताना, जेजू तुझे नाव खाता जेवताना, जेजू तुझे नाव विशेव घेताना, जेजू सदा मुझेत. जेजू तुझे नाव उठां बसताना, जेजू तुझे नाव खाता जेवताना, जेजू तुझे नाव विशेव घेताना, जेजू सदा मुझेत. निरंतर जेजूच्या नावाने स्तुती करूया. जेजू तुझे नाव मुझ्या कामानी, जेजू तुझे नाव मुझ्या कष्टानी, जेजू तुझे नाव सुखा दुखानी, जेजू सदांच मुझेत. जेजू तुझे नाव मुझ्या कामानी, जेजू तुझे नाव मुझ्या कष्टानी, जेजू तुझे नाव सुखा दुखानी, जेजू सदा मुझेत. इतल्या अपूर्व आहे की जेजूचे नाव सुमधुर जेजूचे नाव सासनाच्या सासनात होगळशी जाय असले समिया जेजूचे नाव. जेजू तुझे नाव मुझ्या एकसुरपणा, जेजू तुझे नाव मुझ्या दुर्बळकाये, जेजू तुझे नाव सरसांडून घालताना, जेजू सदां मुझेत. जेजू तुझे नाव मुझ्या एकसुरपणा, जेजू तुझे नाव मुझ्या दुर्बळकाये, जेजू तुझे नाव सरसांडून घालताना, जेजू सदां मुझेत. जेजूचे दैविक सगळा तुका गुण करता. बरो जा ह्याच कडये तुझी जिणी बदलून घे. तुझ्या कामाचेर व्यापार वैभटाचेर तुझ्या शेता भाटांनी तुझ्या जिविताच्या हर एका संगतीनी जेजूचे आशीर्वाद जोड घे. जेजू तुझे नाव मुझ्या भोगणानी, जेजू तुझे नाव मुझ्या ओढण्यानी, जेजू तुझे नाव मुझ्या ताळण्यानी, जेजू सदा मुझेत. जेजू तुझे नाव मुझ्या भोगणानी, जेजू तुझे नाव मुझ्या ओढण्यानी, जेजू तुझे नाव मुझ्या ताळण्यानी, जेजू सदा मुझेत. जेजू तुझे नाव मुझ्या भुरग्यापणा, जेजू तुझे नाव मुझ्या जाणत्यापणा, जेजू तुझे नाव मुझ्या उतर प्रायेर, जेजू सदा मुझेत. जेजू तुझे नाव मुझ्या भुरग्यापणा, जेजू तुझे नाव मुझ्या जाणत्यापणा, जेजू तुझे नाव मुझ्या उतर प्राये, जेजू सदा मुझेत. Hallelujah, 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 hallelujah.
काळजादारा रावण हांव बडयत आसा आपले तुज्या काळजादारा रावण हांव बडयत आसा जर तर तूं म्हजो ताळो आयकत आहे आनी तुज्या काळजाचें दार उगडताय हांव तुजे थंय भितर सरतलो आनी हांव तुज्या संगतांनी तूं म्हज्या संगता जेवणाक बसतलें उगडा म्हणच्या बुकांत 3ऱ्या वसरांत 20व्या वडीर उलयलो सोर पदवीदार देव सुमी जेजू क्रिस्त आज तुज्या म्हज्या काळजाच्या दारार बडोवन 300 उतरां उलयता मोगाच्यान आमी गळाय करचे नाका आमचें जिवीत जेजूक समर्पण दिवया आनी जेजूक म्हणया जेजू तूं म्हजो एकलोसो सडवंतार आजच म्हजें काळीज तुका भेटोवन दिता म्हजें मन तुका भेटोवन दिता म्हजी कूड माथ्या थावन पांया पर्यंत हांव तुका भेटोवन दिता म्हजें कुठाम तुका भेटोवन दिता म्हजो वेपार वैवट म्हजो वावर म्हजें काम म्हजीं स्वप्नां म्हजी येवजण्यो म्हजें म्हणलें हर एक तुका समर्पण दिता समिया जेजू आस्तावन हांव तुजो ससनाच्या ससनात तुजो जेजू जेजू म्हज्या जिविताचो अरम तूं म्हज्या जिविताचो शेवट तूं आस्तावन संपूर्ण तरां म्हज्या जिविताचें नियंत्रण तुज्या हातांत हांव समर्पण दिता तुमच्या कांताराच्या बुकांत आसा तें गीत L27 ह्या गिता मुखांतर मोगाच्यान आमचें जिवीत जेजू समर्पण दिवया आनी ह्या वखदां तुमच्या कुडींत खंयी पिडा आसा जाल्यार मोगाच्यान थंयसर तुमचो हात दवरा कोणाक विशयी जावन बावळ्यांत अस्कत काय बघता थंयसर हात दवर आनी म्हूण जेजू हो म्हजो बावळो तुका दिता जेजू आपोड आनी कोण कर कोणा काळजाची पिडा आसा हात तुजो हृदयाचेर दवर आनी माग कोणा लिव्हराच्या समस्या आसा जिरवण्याच्या समस्या आसात पायल्स आसा पोटाचेर हात दवर आनी माग कोणाकी इंटेस्टायनल कॅन्सर आसा कॉलन कॅन्सर आसा जेजू तुका गुण करना आसा कोणाक किडनी फेल्युअर आसा जेजू गुण करना आसा फाटल्यान जाल्यार पाठीर हात दवर तुज्या किडनी खातीर माग कोणाक गर्भाचे समस्या आसात युट्रसाच्या समस्या आसात ह्या फायब्रॉइड्स जाल्यात ओवरीसान भुरग्यांचे देणे जाय तुज्या सकयल्या पोटाचेर हात दवर आनी माग जेजू गुण करना आसा कोणाक तोंपरागांठीचेर हात दवर नासा तुमी येदोळ वय जेजू गुण करना आसा तुज्या तोंपरागांठीची अस्कत काय पाय तुजो भरवल्ल्या पर्यंत जाता अस्कत बघता तुका मुय येल्ल्या पर्यंत जाता तुज्या पांयाचेर हात दवर फाटीचेर हात दवर कोणाकी स्लीप डिस्काची समस्या आसात भुजांचेर हात दवर जर तुका स्पॉन्डिलायटीस आसा या मानसीक वत्तड आसा तुका मानसीक पिडा आसा राती न्हीद पडना कितें चिंतना येतात तुज्या तकलेचेर हात दवर ह्या तुज्या नाकाची समस्या आसा नाकाचेर दोळ्यांचेर कानाचेर हात दवर खंयसर पिडा आसा थायरॉयडाची समस्या जीजस इज टचिंग यू आनी हिलिंग यू येस सरेंडर युअर लायफ टू जीजस L27 ऑन पेज नंबर 170 170 पान नंबर L20 आणि 7 समर्पितां जेजू म्हजें हें जिवीत समर्पिता जेजू मुझे है जीवित सांडून पात की जिनी नितळ म्हाका कर समर्पिता जेजू मुझे है पात की जिनी नितळ म्हाका घे सुमिया घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका घे सुमिया घे तू म्हाका काळीज मुझे तुका जिनियेंतल्या घडीता एक सुरो हांव जाला निरासपणांत वासा तूंच म्हजो भरवोसो दी तूं म्हाका आसरो उजवण म्हज्या आत्म्याचो जिनियेंतल्या घडीतान एक सुरो हांव जाला निरासपणांत वासा तूंच म्हजो बरवोसो दी तूं म्हाका आसरो उजवण म्हज्या आत्म्याचो
काळीज मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका संसारी कुशाला एक सोम्या हांव भुल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या झाडांत हांव सांपडोन आसा सोम्या म्हाकूत मुझे तूं धाकर संसारी कुशाला एक सोम्या हांव भुल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या झाडांत हांव सांपडोन आसा सोम्या काकूत मुझे तूं धाकर घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका जीवित मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका जीवित मुझे दिता तुका जेजू तुझ्या जिविताचे समर्पणाचे आशीर्वाद करना सगळी तुझी त्या सवा मागणी ह्या बापूय सगळ्यांना तुझ्या पांया तळा समर्पण खंयसर तूं असल्यार जेजू तुझे थंय येता जाकेवाक जेजून म्हळें जाकेवा बेगीन सकला देव आज हांव तुज्या घरा येवन तुज्या संगता जेवणाक बसता आजच हांव तुज्या घरा येवन तुज्या संगता जेवणाक बसता व्हडा मोगान जाकेवान जेजूक ताच्या जिवितांत ताच्या कुटुंबान ताच्या घरांत स्वागत केलें हांव आनी तूं जेजूक आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत स्वागत करया कशें आमचें जिवीत बदलतलें म्हळ्या जेजू त्या घरान म्हणटा आज ह्या घराक बादशावी आयल्या ह्या घराक देवाचें आशिर्वाद आयला ह्या घराक सर्गींचो उजवाड परचड आयला तुज्या जिवितांत जेजूचो उजवाड परचड येता हरी एकल्याची त्या सावा हांव ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या पांया तळ दवरता पळय तुमी खंयसर आसल्या थंयच उसान सांगा तुमी हा जेजू ही म्हजी गरज फाटल्या ताळ्यान म्हणा जेजूक आयकता म्हाका आयकना जाल्यार जेजूक आयकता दिव्यवाणी लायव्ह हें कार्यक्रम करच्या सर भाव भयणी खातीर आमी मागया दान दिल्ल्या भाव भयणी खातीर आमी मागया देवी कुलोरेत्री मंदिराच्या सर पात्रांना खातीर हिताचिंतका पासत आमी मागया दान दिल्ल्या हर एका दानी पासत आमी मागया त्या वरवीं त्या कोरोना व्हायरस कर्गा वेळार सयत हांगासर मागणें रोजार आराधन आमकां मंदरसून साध्य जालां हांगासर आसल्या सर ह्या सकाळक खावंक जेवंक कितेंच उणें पडोना हांगासर आसल्या सिबंदीक वावर करतल्या समेस्त तांच्या खातीर मागया संगीत वाजन करच्या भाव बसत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करतल्या भाव भयणी बसत हांगासर वावरतल्या समेस्तां कुसनां तोटांत बागींत समेस्तां खातीर मागया पळय तुमच्या घरांत वावरतल्या बसत तुमच्या तोटांत वावरतल्या बसत तुमच्या घरांत वावरतल्या बसत व्यापार वैभटांत तुमच्या संगात वावरतल्या समेस्तां खातीर मागा मोगाच्यान कोणाक सडी नासतना ती सगळीं देवाची भुरगीं जावन आसात तांच्या खातीर मागता आसतना मोगाच्यान आमीच देवाचें आशिर्वाद आमी जावन घेता तर मोगाच्यान आमी दिमी घालया कोणा दिमी घालूंक जायना थंयसर बसून आशीत कोणी न्हिदून आसा उठोवंक जायना थंयसरच मागणें करियेत पूण जेजू तुका बळ दिता सकत दिता दिमी घालूंक हात वयर करूंक मागणें करूंक काळजांत थावन तुका अर्घां दिता काळीज म्हजें तुका भेटयता ह्या गिता द्वारे जेजूक आमचें काळीज आमचें मन आमी भेटोवन दिवया आनी देवाचें आशिर्वाद सोडूंक आमी तयार जावया कांताराच्या बुकांत L3 पेज नंबर 157 157 काळजांत तुका अर्घां दिता काळीज म्हजें तुका आज भेटयता काळजांत तुका अर्घां दिता काळीज म्हजें तुका आज भेटयता आज भेटयता
जातावन तुका अर्गां दिता जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता जातावन तुका अर्गां दिता जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता त्या मेळयल्ल्या सगळे पवित्र जाता आशिर्वादीत जाता भेटय काळजांतावन तुका अर्गां दिता सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता काळजांतावन तुका अर्गां दिता सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता सगळे भगवान आशीर्वाद जावन घे देव सर्गार उबो रावला आपल्या सिंहासनात हांव उबो रावला दोनी हात वयर करून आमचेर आशीर्वाद घालून आसा देखून व्हडा संतोशान आनंदान हाले हालेलुया म्हणून देवाक अर्गांनी होपला दिवया Alleluia, 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 भोगाजनो देव बरें करूं आमच्या सांगाता मेळोन बोबूय सक्रांतीच्या आराधनांत तुमी वांटेली जाल्यात आमी सांगाता मेळोन मोगाजनो एक कोट आमी जाल्या देवाक कितलो संतोश जातलो आमी ह्या संवसारांत बोबूय सक्रांतीच्या आराधनांत वेळ करशिल्ल्या वेळार मोगाजनो तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखे तावन मोंती सायबिणीच्या फेस्ताचें 9वें आरंभ जाता ह्या वर्सा हरशींच्या वर्सा बरी व्हडा संख्यान इगर्जी वचोन थंयसर मरियमेच्या इमाजी मुखार फुलां उडोवन नव्यान करूंक साध्य जायना देखून मोगाजनो देवान दिल्ल्या त्या प्रेरणा काल पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल आमी दैवी कुलोरेत्री मंदिरांत मारिफात 30 तारखे तावन सप्टेंबराच्या 7 तारखे पर्यंत सदांय सकाळीं 6:30 वरां तावन 7:30 वरां पर्यंत नव्यान फुलां उडोवचें आनी मिसाचें बलिदान आमी चलोवन व्हरतल्या तुमी दैजी वर्ल्ड टीव्हीचेर तुमी पळयतल्यात आनी तशेंच आमचे दिवायन कॉल सेंटर यूट्यूब चॅनलाचेरय तुमी पळोवंक शकतल्यात आनी आमच्या सांगाता मेळोन नव्यान करूंक तुमी शकतल्यात 6:30 वरांचेर आराम करतल्या आमी हे नव्यानाचे मागणें सुरवेर मरियमाचें गीत गावन मरियमाच्या सगुणाचेर एकेका दिसा एकेका सगुणाचेर विशेश शिकोवण पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल बऱ्यांतले बरें अभिषेक्त याजाक हांगासर दितले ताजे उपरांत मरियमेची इमास दवरून आमी फुलां दवरून थंयसर मान करतले देखून त्या दिसांनी तुमच्या घरांत केदाळ तुमकां साध्य जाता त्या दाळा आलतरी सकला इमास एका बऱ्या ल्हानशा उबार जाग्यार दवरून भोंवतणी बरीं फुलां दवरून मुखार पवित्र पुस्तक दवरून दोनी कुशीन वाती दवरून तुमी तयार आशेत आनी आमच्या सांगाता मेळोन कंतारां आमी गायत आसतना तुमी वांटेली जावयेत आनी ताजे उपरांत फुलां आमी दवरतना तुमी थंयसर इमाजी मुखार फुलां तुमी दवरयेत आनी उपरांत नव्यानाची मागणी आसतली सांगाता आमी सांगयेत आनी नव्याची मागणी जाल्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसतलें अशें 7:30 वरां पर्यंत 6:30 तावन 7:30 वरां पर्यंत दैजी वर्ल्ड टीव्हीचेर तुमकां सकाळीं बेगीन उठोवंक जायना जाल्यार तुमकां यूट्यूबाचेर केदाळय हे कार्यक्रम तुमी
ऑन करून तुमच्या टीव्हीचेर ह्या मोबायलाचेर पळोवन तुमी आमच्या सांगाता एक जावयात. आनी 8 तारखेर दबाजीक मिसाचें बलिदान 1 वर आसतलें. आनी तुमकां समेस्तांक आमी बरें मागता. ह्या कोरोना व्हायरस करगा वेळा सगळ्या मनशा कुळा खातीर सांगाता बेळोन आमी मागया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. विशेश जावं दिव्यवाणी लायव्ह टी प्रोग्राम आसा करच्या आमच्या विनोद गांगुली आनी ताच्या सांगात्यांक आमी बरें मागता. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड.